काल स्टेट इलेक्शन कमिशनान सेंट लॉरेन्स आक्षी हांगाचे सरपंच हांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्लें आसा. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आनी दुसरो प्रश्न, तुमी एक तुमच्या पंचायतीचे सरपंचाचे अगेन्स्ट तुमी एक केस घातली हाजे विशीं कितें अपडेट? पयलीं सुरवातीक हांव स्टेट इलेक्शन कमिशनान हेंक डायरेक्शन दिलां वेलकम करता, कित्याक अशें कितें तें जावपाकूच जाय. नाल्यार काही पंचायतीचे सरपंच आसा पळय न्हू, तांकां माज मारलेली आसा. तांकां दिसता कितें पंचायत म्हणजे आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी कशी आनी जाय तशी ती वापर करून घेवप. आनी एखादो मेंबर जेन्ना 20-20 वर्सां एक पंचायत निवडून येता पळय तेन्ना ताका चटक लागलेली आसता. कितें येता पळय ते गव्हर्मेंट फंड न्हू, ते आपल्या घर भरपाक येता काय दिसता तांकां. प्रश्न कसो आसा, काल पळय स्टेट इलेक्शनान तो निर्णय दिला, तो कित्याक लागून दिवचो पडलो? एक्चुली तेंच्यांनी पयलें खंय ते फायल केले स्टेट कमिशनान, तेणी भायर मारलेलें. मागीर ते ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जाले, हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें स्टेट कमिशनान डिसायड करून. सेम इश्यू आतां आमच्या रेजिमस पंचायती आसा. आमची जी सरपंच आसा सुश्मिता सुभाष पेडणेकर, हिणी सुद्दां ट्रेड लायसनां विदावट सेक्रेटरी सायन दिनासतना कितकीं ट्रेड लायसनां दिल्लीं लोकांक, ती इनवॅलिड आसा, इल्लिगल ती. आनी खरें म्हणचे जाल्यार म्हाका संध्या कामत जेन्ना डायरेक्टर आसली तेन्ना एक सर्क्युलर काडलेलो तेणी, जेन्ना ट्रेड लायसन किंवा इतर कितेंय डॉक्युमेंट लायसन दिता आसतना खरें म्हणचे जाल्यार कंपल्सरी सेक्रेटरी सायन आसपाकूच जाय. जेन्ना हांवें आमच्या आरटीआय मागून हांवें घेतली पळय आमच्या रेजिमस पंचायती कडल्यान लायसनां, तेन्ना म्हाका नजरेक येयलें कितें, चडशीं लायसनां सायनी फक्त सरपंचान मारलेली आसा. तेका लागून आमी रिमूवल ऑफ पिटिशन डायरेक्टर ऑफ पंचायत फायल केलें, इमिजिएटली हेजेर एक्शन रिमूव करची म्हणून. आतां म्हाजें मॅटर ह्या पिटिशन आसा पळय, म्हाका जवळ 1.5 वर्स मायज जालें पेंडींग आसा खंयसर डायरेक्टर ऑफ पंचायत. आतां सिद्धी काय थंयसर केली, तेणी कांय एक्शन घेवंक ना, फक्त डेटी दीत रावली. आतां नवीन डायरेक्टर येयला, तेजे कडल्यान अपेक्षा आसा आमी एक म्हयनोभर पळयतले, आनी समज नवीन डायरेक्टर समज एक्शन घेयना जाल्यार आमकांय म्हाका दिसता ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जावचो पडटलो, कितें डायरेक्शन दी म्हणून बाबा एक तरी डिसायड कर म्हणून, डिस्पोज कर मॅटर म्हणून. नाल्यार हांकां असो माज मारतलो आसा. दुसरी गोश्ट कशें आसा, हें खरें म्हणचे जाल्यार केदारान मनार घेवपाक जाय, कित्याक पंचायत पळय केदाराची आसा. आनी ते पंचायतीन तिचो जो घोव आसा सुभाष गोपाल पेडणेकर, तो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, हें सगळें ही तिगांय मेळून हें करता, तिगांयची मिली भगत. खरें म्हणचे जाल्यार हांव अपील आसा जो नवीन डायरेक्टर आसा तेणें एक्शन घेवन आमचे जे मॅटर आसा पळय ते मॅक्झिमम जाता ते म्हणजे मिनिमम टायमान ते डिसायड करचें म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.